मोगाळ भावा भयणीनो, आयज सावन आमी मोंत सायबिणीची नोवेनां सुरू करता. खेरीत भाशेन ह्या नोवेनांत भक्तीपणी वांटो घेवन मोरयेची चोलमाची परब समारंभूंक आमी तयार जावया. पयल्या नोवेनाचो विशय मारिया देवाची खुशी करता. मारिया देवाची खुशी करता. देवाचें उतर आमकां सांगता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या आवेस्वरांत 30 आनी 8 वळींत आमकां अशें मेळटा. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणें. मारिया एक सादें चेडूं, जिची जायतीं सपनां आसलीं. अदीक करून तुजें सोबें तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. तिचें सपन आसलें तुजे सांगाताक लग्न जावन आपूण एक कुटूंब घडटलें. आपूण एक फामील रचून हाडटलें. आनी अशीं तिचीं सपनां आसतनाच देव तिचे सरशीं आपल्या दुताक पाठयता. आनी मारियेक आपलीं सपनां कितें ती पळयता. आतां 2 वस्तू आमी हांगासर पळयतात. मारियेची स्वताची सपनां आनी देवाची सपनां मारिये थंय. आनी जेन्ना देवदूत देवान धाडलेलो संदेश जेन्ना मारियेक कळयता, मारिया पयले सुवातेर घाबरता. हांव आनी देवाच्या पुताची आवय, हांव आनी गोरवेस्त आसा, आनी हें कशें जावंक शकता. आनी देवदूत तिका सांगता, पवित्र आत्म्या उदेशी हें सगळें घडोवन येतलें. मारिये मुखार जीं तिचीं सपनां आसलीं, तीं सपनां एके भाशेन कोसळटात अशें तिका दिसता. हांव तुजें कितें सांगतली? आमचो कुटूंब जो घडपाचो आसलो ताचें कितें जातलें? तरी आसतना मारिया देवाचेर पात येता. आपली संवसारीक कुशीक कुशीन दवरता आनी देवाचे कुशीक मारिया मान भागयता. देवाची कुशी आपल्या जिवितांत ओळखून घेता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचेय सोबें देवाची कुशी आसा. आनी ही कुशी कितें ती सोदून काडपाची आमी दर एकल्यान गरज. आमच्या कुटुंबांत जी देवाची कुशी आसा ती कितें ती हांवें आनी तुवें सोदून काडूंक गरज. आमचे सृश्टींतय देवाची कुशी जी कितें आसा ती हांवें आनी तुवें सोदून काडपाची गरज. म्हज्या गोरकारांतय, म्हजे गोरखांनींतय म्हजी वो देवाची कुशी कितें आसा ती हांवें सोदून काडपाची गरज. म्हज्या भुरग्यांतय देवाची कुशी जी कितें आसा ती सोदून काडपाची गरज. म्हज्या आख्ख्या कुटुंबांतय, म्हज्या आख्ख्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांतय देवाची जी कितें कुशी आसा ती आमी दर एकल्यान सोदून काडपाची गरज. आनी आयज आमकां मारिया नमुनो जाता. मारिया आपली स्वताची कुशी कुशीन दवरता आनी देवाचे कुशीक पयलो जागो दिता. आमच्याय जिवितांत देवाचे कुशीक पयलो जागो दिवंक वावरुया. आनी देव जें कितें आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटलो तें अदीक व्हरतें हें मानून घेवंक आमकां दर एकल्याक आयज मारियेचें पयलें नोवेन समोरंभतना मारिये भाशेन देवाची खुशी करूंक आमी कृपा मागून घेवया. नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. नोवेनाचे मागणे. भोव मोगाळ माये,
तुका माय म्हणूक आमचें काळीज सोंतोसता आनी आमचें काळीज तादोसता. आमी तुजीं भुरगीं, तुज्या पांयाशी आयल्या. आमच्या काळजाच्या ओंत्र्याक आनी आमची मागणी तुजे उंटयेंत आमी घालता. आमची माय कशी तूं आमकां बरें तें फावो करतली ही आमची आशा. तुजे भाशेन देवाची खुशी करूंक आमकां शिकय आनी आमच्या दुखी कोंतींनी, प्रश्नांनी, आडकोळ्यांनी आनी पिडे वेळार देवाचेर भावार दवरून जिवोंक आमकां कृपा दिगे माये. आमी मागता तो उपकार आमकां मेळोसो कर. ह्या वेळार ओगेपणी तुजी गरज मारयेचे विनवणेन देवाक सांग. भोव दयाळ माये, सुर्गीच्या आनी संवसाराच्या नोकेत्रां, तुजे कृपेचो उजवाड आमचेर फांकय आनी जेजू लागीं मागून आमकां सुर्गीची देणी फावो कर. नमन मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Sangata Melia Sugli lagi sorya Amche tale ek kurya Muryek porkondiuya Porsa durkani একটাই করিয়া তাঞ্চ এক মুকুট কুটিয়া আনি মায়েক দিউয়া সুগলি সাঙ্গাতা মেলিয়া সুগলি লাগি sorya Amche tale ek